बिरेस्तारा आदले केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरोन काँग्रेस बॅनरा खाला पत्रकार परिशद आयोजित केल्ली। डायसिसन इश्कोलांनी इंग्लिशीची बदला मराठी कोंकणी थळाव्या भाषांनी शिक्षण दिवचें तशेंच क्वालिटी शिक्षणाचेर भर दिवपाक जाय म्हण ह्या वेळार एदुआर्द उलयला। शिक्षण जावचें कोंकणी हांगा गोंयांत कोंकणी न्हय मराठी आनी आमची डायोसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन फुडें आसा आनी शाळा आसा पळय इंग्लीश मिडियम प्रायमरी स्कूल दे शूड शिफ्ट डायोसिजन सोसायटी schools should shift for कोंकणी मराठी नॉट इंग्लीश वन करपाचें ते त्रासान घालपाचें आमच्या फुडार आमच्या भुरग्यांच्या फुडार करपाचें ना पूण कितें शिफ्ट म्हळ्यार जायना आनी कोंकणी मराठी करून जायना क्वॉलिटी एज्युकेशन बरें गरजेचें क्वॉलिटी एज्युकेशन गरजेचें आनी क्वॉलिटी एज्युकेशनांतल्यान पयलीं जावपाक जाय क्वॉलिटी ट्रेनींग ऑफ द टिचर्स टीचर ऑफ कोंकणी मराठी चड करून कोंकणीन कोंकणीन पळय टीचर पळय तें ट्रेनींग कांय ना हांगा SCERT म्हूण आसा ती करता बट ते क्वॉलिटी ना एक गरजेची वस्त म्हळ्यार सुरवेक गरजेची वस्त इज टू इम्प्रूव ऑन द क्वॉलिटी ऑफ टिचींग क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन एम्फसीस ऑन द क्वॉलिटी बेश्टेच घातल्या शाळा घातली जायना क्वॉलिटी टिचींग मस्ट बी देयर क्वॉलिटी एज्युकेशन मस्ट बी देयर। ह्या संदर्भात आमदार रेजिनाल्ड म्हणटा शिक्षणा बाबतीत हे फालेरोचे वैयक्तीक मत आसा तांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर पार्टीचे कांय संबंध ना मात पार्टी ह्या विधानाक तेको दिना। डायसिजन्स क्लान इतले वर्स चलताय एदुआर्द फालेरबाब with due respect to him, times have changed. All those old ideas were good at that time. Now people know, the institutions run by the church know what is good and bad for the people. So I feel that it is totally wrong, that it is the diocesan schools and the people who want English medium. And English medium ही लोकांक गरजेची खंय तरी लोकांक वयर पावपाक आनी आय फील दॅट एदुआर्द फालेरबाब वॉट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम इज एटलीस्ट रॉंग ऑन दीस सो इट शुड नॉट बी दॅट वॉट एवर एदुआर्द फालेरबाब सेड इट शुड बी outstand is entirely different. We go along with the church, we go along with what the church wants, institutions want, and we go along with what people want. Our Congress culture is like that. We go with what the people want. He may have taken on Congress because he's a senior congressman. He could have taken on the Congress platform, but our party has not given assent to what he has said. Nor the legislature, nor the party has given any assent to what he said. He's put his view forward. So it is like this. Times have changed. They are seniors. So that's why we are, I am always a propagator of young blood. This is one of the reasons. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।